रोमकारांक पत्र अवेस्वर 4 वळी 1 ते 25. आब्रामाची देख. भावार्थाक लागून आब्रामाक देव आपणाक मानवलेलो करता. रोखता मासा प्रमाणे आमच्या पुर्वजा आब्रामा विशीं आमी कितें म्हणचे? जोर आपल्या कोरण्या उदेशीं आब्राम प्रमाणीक जालो तर ताणें बोडाय दाखोयत, पूण देवा मुखार न्हय. तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता? आब्रामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या ताच्या भावार्थाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलेलो केलो. आपणे केल्ल्या कामांचो कोण मुशारो घेतात तर हो तांचो मुशारो फुंक्याचे देणे म्हूण लेखिनात, तो तांकां देवो म्हूण लेखतात. उरफाटीं दुसरीं कोण आपणे केल्लीं कामां फुडें घालिनासतना पातक्यांक पर्यान देव आपणाक मानवलेलीं करता म्हूण जाणा जावन ह्या देवाचेर भावार्थ दवरतात. असल्यांक ह्या तांच्या भावार्थाक लागून तोच देव आपणाक मानवलेलीं करता. देखूनच ज्या मनशाक कोरण्या विरेत देव आपणाक मानवलेलीं करता त्या मनशांक दावीद ह्या उतरांनी भागी म्हूण पोरगोडटा. गुन्यांवाचें बोगसोणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. जांचीं पातकां सर्वेस्पोर लेखाक दवरिना तीं मनशां कितलीं म्हूण भागी. हें भाग्यां कोणाक लागता? सुनोत केल्ल्यांकूच ओ सुनोत करूंक ना तांकांय? तर आब्रामाक ताच्या भावार्थाक लागून देवान आपणाक मानवलेलो केलो अशें आमी म्हणटा. हें केन्ना घडलें? ताणें सुनोत केल्या उपरांत की करचे आदीं? केल्या उपरांत न्हय, पूण ती करचे आदीं. आनी ताच्या भावार्था वरवीं ताका देवान आपणाक मानवलेलो केलो म्हूण हाचो शिक्को कसो? देवा कडची ताणें सुनोतीची खुणां घेतली. हे परी सुनोत करिनासतना भावार्थ धरतात तितल्यांचोय तो बापूय जाता. कित्याक हांकांय तांच्या भावार्थाक लागून देव आपणाक मानवलेलीं करता. आनी सुनोत केल्ल्यांचोय तो बापूय. फकत तांणी सुनोत केली म्हूण न्हय, पूण कित्याक आमच्या बापा आब्रामान सुनोत करचे आदींच धरलेल्या भावार्थाच्या मार्गान ताचे फाटल्यान तीं चलतात. देवाची भासावणी भावार्था उदेशीं. संवसार तांचें दायज जातोलें म्हूण जी देवान आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक भासावणी केली ती ताणें समूर्त पाळलोली म्हूण न्हय, पूण ताणें देवाचेर थेवलेल्या भावार्थाक लागून ताका देवान फुंक्या आपणाक मानवलेलो केलो देखून. कित्याक दायज समूर्त पाळतात तांचेंच जायत जाल्यार भावार्थ जालो पोलको आनी भासावणी जाली अर्थ नासलोली. खरेंच समूर्त फकत देवाचो क्रोध ओडून हाडटा, पूण समूर्त जर ना थंय कोणूच समूर्त मोडूंक शकना. म्हणटच देवाची भासावणी भावार्थाचेर थारायल्ली आसा. कित्याक ती एक फुंक्याचें देणें आनी हें आब्रामाचे सगळे संस्थीक खात्रेन मेळपाचें म्हणजे फकत
देवाची सोमूर्त पावल्या तांकांच न्हय, पूण अब्राहमा पोरी भावार्थ धरतात तांकांय, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी नांत त्यो वस्तू आसोश्यो करता, ताचेर भावार्थ दवरून अब्राम देवा मुखार आमचो बापूय. अब्रामाचो दोंडोल नासलेलो भावार्थ क्रिस्ती मनशाच्या भावार्थाचो नमुनो. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका देवान दिल्ल्या उतरा प्रमाणें भरवशाचें एक किर्ण पर्यान आसूं नजो आसलें तेन्ना भरवंसो धरून ताणें असो भावार्थ धरलो की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. ताका उगडी उणी 100 वर्सां जाल्लीं. तर आपली कूड मेल्ल्या मनशाचे कुडी सारकी जाल्या आनी तसोच साराचो कुसो जीव नासलेलो जाला म्हूण पळोवनूय ताचो भावार्थ दोंडळ्ळो ना. देवाचे भासावणे मुखार दुबावून तो फाटीं फुडें सरलो ना, पूण भावार्थांतली ताणें घोटाय घेतली आनी देवाक वाखाणी दिली. तर आपणें भासायला तितलें शार्ती पावोवंक देवाक पदवी आसा म्हूण ताका पूर्ण खात्री आसली. देखूनच ह्या ताच्या भावार्थाक लागून अब्रामाक देवान आपणाक मानवलेलो केलो. पूण भावार्थाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलेलो केलो अशें जें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें ताचेच पासत न्हय, पूण आमचेय पासत. आमच्या सुम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला ताचेर आमी भावार्थ दवरता आनी हाका लागून आमकांय देव आपणाक मानवलोलीं करतलो. कित्याक खरें म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून देवान ताका मरणाचे आधीन केलो आनी आमकां आपणाक मानवलोलीं करचे पासत ताका पुनर्जिवंत केलो.